मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तान ह्या दिसाचे प्रणाम भेटयता आनी ह्या कार्मेल किरण कार्याक मोगाचें आपोवणें दिता. जिणयेंत हर मनीस संतोषो आशेता, समाधाने खातीर वावुरता. त्या खातीर तो कितलो वेळ करसूंक, त्याग करूंक, सॅक्रिफायस करूंक तयार आसता. कित्याक मनशाच्या जिविताचो शेवटचो संतोष वा समाधान. घरची वडिलां पळया, आवय बापाय, वारें वोत पावस म्हूण लेखी नासतना दीस रात घोळचें, आपणाच्या कुटुंबाच्यांनी बरें जायचे, आमचो फुडार बरें जायचे, भायले भुरग्यांनी बरें आसचें, संतोशान आसचें अशें तांची सपनां. त्या खातीर वावर सॅक्रिफायस ते करतात. आवय पळय, सगळो दीस कुजनांत वावुरता. बरें खाण तयार करच्यांत, घर नितळ करच्यांत आनी सांगाता बसून जेवन संतोष पावच्यांत तांचो संतोष. घोवाक भुरग्यांक बरें रांदून वाडयचें, आमी सगळ्यांनी संतोष करीत आसचें म्हणून तांची खुशी. भुरगीं पळया, भुरग्यांचो शेवटी तोचसो. त्या खातीर कितें करतात भुरगीं? इस्कॉलाक वतात, बरें करून शिकतात, घरा येयले उपरांत टिचरीन सांगलें होमवर्क करतात, मोद्यान राती थोडे फावटी वाचून बसचें, बरोवचें आसता. बरें करून शिकचें, बरे अंक जोडचे, उपरांत बरें काम मेळचें, समाजांत एक नांव स्थापीत करचें, बरो फुडार बांदून हाडचें असो ते चिंतात. आनी संतोष तांच्या जिविताचोय शेवट म्हूण येता. भावनो आनी भयणीनो, संतोष जोडच्याक, समाधान आपणावच्याक जायत्यांनी विविध वाटो सांगून दिल्ले आसात. धर्मीक मुखेली, ऋषी, संत भक्त, मुनी, स्वामी, जणारी, बुद्धवंत असल्या जायत्या जाणांनी विविध सुत्रां दिल्लीं आमकां वाचूंक मेळटा, आयकूंक मेळटा. आनी ह्या विशीं परगट जाल्ले पुस्तकांय जायतीं आसात. टेक्निक्स ऑफ हॅपिनेस, सुत्रास फॉर हॅपी लिव्हिंग अशें साबार. मनशाच्या जिविताचो शेवटचो संतोष म्हणटना ते वापरच्यो वा त्यो जोडच्यो वाटोय विविध आसात, प्रत्येक जावन 2 तरांच्यो. पयली वाट हांवें येदोळूच सांगिल्ल्या निदर्शनान आमकां दिसचे बरे न्यायनितीचे. आपणाक संतोष मेळचे, सांगताच हेरांकय संतोष मेळचे, हेरांनी न्यायनितीन आसचे म्हणचो उद्देश तांचो. आनी अशें जोडिल्लो संतोष निजाकी तो हेरांक बाधक करिना, तो एका रितीन शाश्वीत म्हूण येता. आनी एका रितीन संतोष जोडचे मनीसय आसात. ते कितें करतात? न्यायनितीन जोडच्या बदलाक वांकड्या वाटेन हो संतोष जोडूंक प्रयत्न करतात. आमाल पियोन सेवचें, धुम्रपान करचें, वायट सालीक सांपडचें, ड्रग्स घेवचें, सोरचें, अन्याय करचो, जुलूम चलोवचें अशें त्या वाटेन संतोष जोडूंक प्रयत्न करतात. हांगासर कितें जाता? ते संतोष जोडतात
पूण हेरांक दुकान घालतात, हेरांच्या नासमाधानेक कारण जातात. आनी पयल्या वाटेक आनी ह्या वाटेक आमी ह्या मदलो तफावत पळयलो जाल्यार हांगासर संतोश मेळटा जाल्यार तो क्षणीक, थोड्या काळाक मात्र. भावनो आनी भयणीनो, आज हांव कित्या ह्या विशीं उलयतां म्हळ्यार आमचो पापा फ्रांसीस पाप साहेब जावन 500 दीस सोंपोवच्या संदर्भी ताणें अर्जेंटिनाच्या एका हप्ताळ्या पत्राक, विवा नांवाच्या हप्ताळ्या पत्राक एक संदर्शन दिल्लें आसा. आनी त्या संदर्शनांत तो संतोष जोडच्याक 10 वाटो आमचे मुखार दवरता. आनी ह्यो वाटो पापान दिवचीं हीं सुत्रां आज तुमचे मुखार प्रस्तुत करूंक हांव आशेतां. खंडीत जावन इगर्ज मातेची शिकोवन, वेळा काळाक पापान दिवची शिकोवन आमी जाणा जावंक आमकां कर्तव्य आसा आनी त्या प्रकार खंडीत जावन आमी जिवंक फावो. पयलें तो म्हणटा, लिव एंड लेट लिव. तूं जिये आनी हेरांक जिवंक सोड. पापा फ्रांसीस म्हणटा, आमचें हर एकल्याचें जिवीत ह्या एका तत्वान बांदून हाडलेलें जाय. आनी रोम शहरांत एक सांगणी हाकाच ताळ पडची आसा आनी ती अशी आसा की मूव फॉरवर्ड अँड लेट अदर्स डू द सेम. तूं मुखार वचो तशेंच हेरांकी मुखार वचोंक सोड. भावनो आनी भयणीनो, कितली अर्थाभरीत शिकवण लोकां मोगाळ पापा फ्रांसीसाची. जायते फावटी आमचो स्वभाव असो आसा की आमी जैताच्या निसणीक सडटा आनी तुदयेक पावल्लेंच निसण काडून उडयता. म्हणजे म्हजे विशयंत मात्र आमी चिंचांत मग्न जाता, हेरां विशयंत आमी कांयच चिंतूंक वचना. हांव म्हाका देव समेस्तांक म्हणजे चिंताप आमच्या समाजेंत भोव भरान वाडटा आसतना पापा फ्रांसीसाची ही शिकवण खंडीत जावन आमचे मनोभाव विशाल करूंक, संकुचीत मनोभाव काडून उडोवंक, कशें हांव म्हजें बरेंपण आशेतां तशें हेरांचें बरेंपण आशेवंक उलो दिता. लिव अँड लेट लिव. पापा फ्रांसीस मुखारसून संतोश बरीत जिवीत जिवच्याक आनी एक सूत्र दिवन म्हणटा, बी गिवींग ऑफ युअर सेल्व्स टू अदर्स. म्हणजे पापा म्हणटा की आमी उक्त्या मनाची, उक्त्या काळजाची, सांगातच उक्त्या हाताची जावंक जाय. जायते फावटी आमचें उदारपण मनांत आनी उतरांत मात्र आसता. मनांत आमी हेरां विशयेन चिंता, हेरां विशयेन उतरांनी आमी उलयता, पूण करण्यांनी कितलें करता हें सवाल भोव गरजेचें. त्या देखून पापा फ्रांसीस म्हणटा, हेरां विशयेंत तूं उदार जावंक जाय. कोण हेरां विशयेन चिंतिना तो कसलो मनीस जावन आसता, स्वकेंद्रीत मनीस जावन आसता म्हणून पापान सांगलां. इगोसेंट्रीक, स्वकेंद्रीकृत म्हळ्यार आपणा विशयेंतच चिंतें. हांव म्हजें म्हाका हें सोडल्यार कांयच ना. आनी पापा फ्रांसीस असल्या मनशाक एका कोंडांत आसच्या उदकाक सरी करता. एक कोंडांत असलें उदक पळया, एक तळ्यांत असलें उदक तें वाळना, म्हाका थंयच आसा. थंयच आसल्यान तें वाळनांतल्यान आनी दुसरें उदक ताका मेळनांतल्यान कितें जाता, तें उदक थंयसरच मेळ्ळें ताका बसून पाड जाता, घाण उरता. केदळा थंय आसलें उदक वळटा, नवें उदक ताचे भितर रिगता, तेदळा थंयसर जीव आसा, थंयसर वाडावळ आसा, थंयसर नितळाय आसा. त्या देखून पापा फ्रांसीस म्हणटा, वाळच्या उदका बरी आमी जावंक जाय, हेरां विशयेंत आमी उदार जावंक जाय. पापा फ्रांसीस मुखारसून तिसरें प्रिंसिपल दिवन म्हणटा,
proceed calmly in life. आमचो पापा फ्रांसीस ल्हान आसतना सुरवेर तो हायस्कुलांत टिचर जावन आसलो आनी थंयसर तो शिकयत आसतना पाठबुकांत आसली एक कादंबरी आसली आनी अर्जेंटिनाच्या ह्या कादंबरीचो उल्लेख करून त्या कादंबरींत येवच्या हिरोन सांगची उतरां तो उल्लेख करता आनी तो हिरो जावन आसा सिगुन सोम्ब्रा. हो हिरो आपणाच्या जिविताचें अवलोकन करून म्हणटा की हांव एका व्हाळच्या उदका भशेन आनी हांव तरणाटपणार व्हाळटा आसतना जायते फातोरू रेंव माती म्हजे सांगाता हाडून येतालो पूण आतां जिविताच्या उतर प्रायेर हांव एका मैदानार एका समतट्ट जाग्यार व्हाळटा जाल्ल्यान हांव शांतपणी व्हाळटा. वैगिने मगाळ भोंवन निबडिनो एक न्हंय वयर तावन गुड्या दोंगरार तावन व्हाळोवन येतना जायती माती रेंव फातोर ताचे सांगाता घेवन येता पूण समतट्ट जाग्यार व्हाळटा आसतना ती प्रशांत रितीन व्हाळटा. आनी पापा फ्रांसीस म्हणटा आमी आमचें जिवीत दयाळेन आनी खालतेपणा मुखांत्र जिवितांत शांतता जोडूंक प्रयत्न करूंक जाय. पापान दिवचें तिसरें सूत्र तें. चवथ्यान तो म्हणटा हेल्दी सेन्स ऑफ लिजर म्हणजे भलायके बरीत विशय आमकां गरजेच्यो. आधुनीक समाजाचेर एक दिश्ट मारून पापा फ्रांसीस म्हणटा साहित्य वाचचें कले विशयंत जाणा जावचें सांगतच भुरग्यां सांगाता खेळचें आधुनीक घरांनी पळोवंक मेळना. ही वास्तविकता. आवय बापूय कामाद्वारे इतले मग्न आसतात की थोडे फावटी भुरगीं न्हिदोन आसतनाच कामाक वेतात आनी भुरगीं राती न्हिदले उपरांत पाटी घरा येवची वेवस्थाय परिगती पळोवंक मेळटा म्हणटा पापा फ्रांसीस. त्या देखून भुरग्यां सांगाता वेळ करचुचो तांचे सांगाता हांसचें तांचे सांगाता खेळचें तांचे सांगाता गजाली करचें असली दस्तूर आमी परत्यान रुतां करूंक जाय म्हणून पापा फ्रांसीस म्हणटा. आधुनीक घरांनी पळोवंक मेळचें कन्झ्युमरिजम वा वस्तुवाद वा भौतीकवाद कितें आमी म्हणटा पापा म्हणटा ह्या एका संगतीन मनशाचें उद्वेग आतंक सृश्टी केला आनी उद्वेग आतंक आसल्यान फाल्यां कितें पोरवां कितें म्हूण चिंता आनी त्या देखून फाल्यां पोरवां शांतेन जियोवच्या त्या एका योजनान आमी मग्न आसता देखून आतांचो संतोश कितें आसा तो आमी जोडूंक चुकता म्हणटा पाप साहेब. त्या देखून आवय बापूयक तो प्रत्येक तरान उल्लेख करून म्हणटा भुरग्यां सांगाता गजाली करूंक विसरनाकात. आनी एक भोव प्रॅक्टिकल सजेशन दिवन तो म्हणटा तुमी जेवता आसतना टीव्ही बंद करा. जायत्या घरांनी अशी आसता की जेवणाक मेजार बसता आसतना टीव्ही ऑन केली आनी सपनाचे मग्न सपनाची मोत त्या टीव्हीर आसता शिवाय उलोवंक एकामेका अवकाश ना. पापा फ्रांसीस म्हणटा टीव्हीर आमकां गरजेच्यो संगती मेळटात गरजेची खबर मेळटा जाल्यार जेवणा वेळार ती ऑन दवरचे मुखांत्र ती पळोवचे मुखांत्र आमकां एकामेका उलोवंक अवकाश मेळना. त्या देखून पापा फ्रांसीस म्हणटा जेवताना टीव्ही बंद करा. पांचवें सूत्र आयतार रजेचो दीस. पापा फ्रांसीस म्हणटा त्या दीस काम करचें सारकें न्ही. वावरड्यांक जागोवन तो म्हणटा आयतार कुटुंबाक दिया. आयताराचो दीस भाग्यवंतपणी सांबाळूंक आसा सांगतच कुटुंबाच्या सांद्या लागीं वेळ करसूंक सुको नाकात म्हणचो उलो तो दिता. सोव्यान मोगाळ भावन भयणीनो पापा फ्रांसीस आधुनीक संवसाराक दसून आसच्या एक प्रमुख समस्या विशयंत उल्लेख करता आनी तो समस्या जावन आसा युवा जणांचें बेकारपण.
तो म्हणटा समीक्षा उल्लेख करून संवसारांत 75 मिलियन लोक प्रत्येक जावन तरणाटे 25 वर्सांच्या सकयले काम नासतना बेकार भोंवते आसात आनी त्या देखून असल्या युवा जणांक कामां मेळचे खातीर ते गौरवाचें मनाचें काम मेळचे खातीर आमी सृजनात्मक रितीन तांकां वावर करूंक दिवचें. हांव ल्हान आसतना अशें केल्लें, हांवें तशें केल्लें म्हणून आमचें पयलेंचें चिंता पळय, पोरणें चिंता पळय, तांचेर थापचे बदलाक नव्या रितीन तांकां कशें कामाक शिरसूं येता, कशें तांचें तें काम करूंक तांकां जाय पुरत्या तरबेतीन बरें येता ह्या विशयींत आमी चिंतूंक जाय म्हणून तो म्हणटा. आनी ताणें सांगचें एक उतर आसा पळय मगाळ भोंवनो न्ही भयणीनो, तरणाट्यांक केवल जेवंक दिल्यार पावना, बगार तांकां काम दिवंक जाय, गौरवाचें काम दिवंक जाय. आनी केदाळा एकलो तरणाटो गांभीर्ण गौरवान काम करता आनी आपणाची दिसपडती पोड घरा हाडटा, त्या दाळा ताका संतोष भोगता, ताका गौरव जाता. असली एक वेवस्था समाजींत रुपीत करूंक जाय म्हणून पापा फ्रांसीस म्हणटा. 7व्यान मोगाळ भोंवनो न्ही भयणीनो, पापा फ्रांसीस प्रकृतेक गौरवान लेखूंक मान दिवंक आमकां आपोवणें दिता. आज मनीस आपणाच्या स्वार्थाक लागून, आपणाच्या फायद्याक पडून प्रकृतीचो मोग करच्या बदलाक नाश करते आसा. त्या देखून आमी परत्यान आमची प्रकृती हाची आमकां खबरदारी दिल्या, आमी मॅनेजर कशें ताचो पोस करूंक आसा. त्या देखून देवान दिल्लो हो आपोवणें, हे उपादेश नव्यान आमकां जागोवचे मुखांत्र पापा फ्रांसीस आमी पृथ्वी वायट रितीन वापरचें उणें करूंक तो उलो दिता आनी म्हणटा आमी अशेंच ही प्रकृती वापरली जाल्यार आख्ख्या मनशा कुळानूच आत्महत्या केल्ले बरे जाता म्हणून तो जागयता. मुखार सुनो पापा फ्रांसीस म्हणटा स्टॉप बीइंग नेगेटिव्ह. जिवितांत केदळच नकारात्मक चिंता दवरनाका. आमी जायते पोटी असल्या मनोभावान आसता की एक धवें पेपर आमचे मुखार दवरलें तर तातूंत एक धाकटुलो काळो तिबो आमकां कितें दिसता, काळो तिबो सोडल्यार धवें पेपर आमी पळोवचें बहुत उणें. पापा फ्रांसीस म्हणटा असली एक संवय तुमी सोडी जाय, बदलाक तुमी सकारात्मक धनात्मक चिंता रुथा करूंक जाय म्हणून तो आमकां उलो दिता. नकारात्मक चिंता आसा जाल्यार ती तेदळच चिमटून काडून उडोवची, भलायकेक भोव बरें अशें तो म्हणटा. अकरेच्या की पयलें मोगाळ भोंवनो न्ही भयणीनो, पापा फ्रांसीस म्हणटा दाबावान धर्म प्रसार करिनाका. धर्म प्रसार करचें म्हणटना आमचें चिंता अशें आसा की आमी हेरांक आमच्या धर्माक व्हडणो हाडीत जाय. पापा फ्रांसीस म्हणटा अशें दाबाव घालना. हेरांची कितें समजणी आसा, हेरांची कितें पातयणी आसा ताका अगौरव दाखोवन इगर्ज मातेचो सोमको वाडोवच्यांत कांयच बरेंपण ना. आमची जिणेसाल हेरांक मेलफांक्त जावंक जाय आनी आमच्या जिणये साक्षी मुखांत्र आमी हेरांचेर प्रभाव घालूंक जाय आनी त्या मुखांत्र क्रिस्ताची मोलां आमच्या जिवितांत आमी जिवंक जाय म्हणून पापा फ्रांसीस आमकां उलो दिता. अकरेक मोगाळ भोंवनो न्ही भयणीनो, पापा म्हणटा शांती खातीर वावरा. आमी असल्या एका संदिग्ध परिस्थितींत जिवन आसावंगे. सगळ्या संवसारार झुजाची मोडां दाट जावन आसात आनी झुजा द्वारे जायतो लोक कश्टोन आसा, निरापराधी लोक. त्या खातीर पापा फ्रांसीस म्हणटा शांती खातीर वावुरया, शांती खातीर आमची बोब आनीकय जोर करया. शांती न्हय सिमिस्त्रेंत आसची, शांतपणाची, बगार शांती क्रियाळ, जिवाळ आनी एकामेकाक भाऊ बंदवपणान वावरूंक जिवंक प्रेरण जावचें तसलें. भोंवनो न्ही भयणीनो, पापा फ्रांसिसान आमच्या वेळा काळाक सरी जाल्लीं सकाळीक सुत्रां आमच्या वैयक्तीक जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजेन आनी आख्ख्या संवसारांत संतोष समाधान स्थापन करच्याक दिल्लीं ही सुत्रां जावन आसात. तर आमचो हर एकल्याचो शेवट संतोष सोडचो,
समाधान जोडचो जावन आसतना ही सुत्रां आमी पाळूंक मुखार सरयांगय तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं.